सत्तरी होंडा पंचायतीचो पंच वांगडी दीपक गांवकर हाचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन दोगां बिगर गोंयकारांक अटक केल्या। मूळ बिहारचो राहुल कुमार आनी तामिळनाडूचो एस मकंदर सक्तीवेल अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां जावन आसा। बेरेस्तारा पंच दीपक हाचेर दोगां बिगर गोंयकारांनी हल्लो केल्लो ह्या विशीं कागाळ केले उपरांत पुलिशेन दुबावितांक ताब्यांत घेवन रितसर अटक केली। होंडा पंचायतीचो पंच वांगडी दीपक गांवकर हाचेर बिरेस्तारात दोगा बिगर गोंयकारांनी हल्लो केलो। बिरेस्तारा दनपारा पंचायतींतल्यान घरा वयतना दीपक हाका ह्या दोगा जाणांनी आडोवन ताका मारपेट केली। दीपक हाणें आपली सुटका करून होंडा पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केल्ली। उपरांत एस मकंदर ह्या दुबाविताक ताब्यांत घेतिल्लो। दीपक हाचेर हल्लो जाल्ल्यान गांवच्या लोकांनी तिडक उक्तायली। तशेंच वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय येवन लोकांनी दोगा दुबावितांक अटक करपाची मागणी केली। उपरांत वाळपय पुलिशेन दोगा दुबावितांक अटक केल्या। मूळ बिहारचो राहुल कुमार आनी तामिळनाडूचो एस मकंदर सक्तीवेल अशी अटक केल्या दुबावितांची नांवां जावन आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मजगतीं होंडा उद्देगीक वसणुकेंतल्या कंपनींत भायल्यांक कामां दितात ताका लागून तांची दादागिरी वाडल्या अशें सरपंच शिवदास माडकर सांगता। आमच्या लोकप्रतिनिधीक एक परप्रांती इंडस्ट्रीचो कामगार तेणी दोग जाणांनी मेळून तेजेर अटॅक केल्लो आसा आनी ताका खूब मारलेलो आसा। मारपाचें कारण कितें हें अजून कळना आमकां आनी तेंच्यांनी कित्याक मारलो आनी असो अटॅक करपाचो कितें संबंद हें कांयच कळना अजून। आतां तांकां पुलिसांनी कस्टडीन घेतलेले आसा, तेंचेर केस रजिस्टर जाल्ली आसा, पण हेचो मुख्य हेतू कितें, तो मारपाक कारण कितें हें कांय कळोंक ना। आनी जर हे अशेंच जर प्रकार घडत रावत, हे इंडस्ट्री ज्यो आसा तितूर हे मायग्रंट वर्कर जे आसा तेंचे कडसून जर अशेंच जर घडत रावत जाल्यार हे एक प्रकारचे विचित्र अशें म्हाका दिसता आनी हेका लागून खंय तरी आमकां मागीर तेजेर एक्शन घेवची पडटली। त्या प्रमाणे आमी आमची स्ट्रेट कारवाई करतले। तेंची ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आमच्या होंडा वाठारांत जे IDC आसा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्या इंडस्ट्रीनी आमचे लोकल कामगार आसचे आनी लोकलांक थंय संदी दिवची, जेणे करून अशे परप्रांतीय भितर आसचे ना आनी असले वाद विवाद जावचे ना। तेका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन आमच्या लोकांक थंय संदी दिवची। जो जेका तेंच्यांनी मारला तो एक लोकप्रतिनिधी आसा, तो पंच आसा, तो सामान्य मनीस ना आनी एका पंचाचेर जर आज असो अटॅक जाता जाल्यार साद्या लोकांचें कितें। आज हुंडा सत्तरी हांगासर जो पंच सदस्य आसा एका मारहाण जालेली आनी आतां सध्या आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी ह्या प्रकरणी सध्या दोगा जाणांक अटक केलेली आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार सविस्तर अशी की जो पंच सदस्य आसा ह्यो पंचायतीच्यान आपल्या घरा वयतालो आनी तेन्ना दोगा जाणांनी तेका आडोवन तेका मारहाण केली आनी हेजी जी कागाळ आसा ही दीपक गांवकर यांनी वाळपय हुंडा पुलीस चेकपोस्टाचेर केल्या नंतर तेंकां जो कोण मारलेलो आसलो तेका एकट्याक धरले आनी दोगांची मेडिकल केलेली, जो दीपक गांवकर आसा आनी एकटो आसा तेका, आनी तेजे मागीर तेंकां वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर हाडले आनी वाळपय पुलीस स्टेशनार हाडल्या नंतर चौकशी सुरू जाली आनी ह्या वेळार जे हुंडा ग्रामस्थ आहा हे मोठ्या प्रमाणात पुलीस स्टेशनाचेर हजर आसलेले आनी तेंच्यांनी दोग जाणां आसलेले तेका दुसऱ्याक बी अरेस्ट करपाचे अशी मागणी केल्या नंतर आतां सध्या तेंकां दोगांक अरेस्ट केलेले आसा आनी सध्या मेडिकल सुद्दां तेंची जालेली आसा। आनी हातून राहुल कुमार आनी मकंदरन ह्या तमिळनाडू आनी बिहार ह्या दोगांक सध्या अटक केलेली आसा। हुंडा हांगासर जे परप्रांतीय आसा हे खूब प्रमाणात जालेले आसा आनी आज जी मारहाण जालेली आसा हे परप्रांतीयांनीच केलेली आसा। तेका लागून एका लोकप्रतिनिधीचेर अशा प्रकारे मारहाण करप ही खूब वायट गजाल आसा आनी तेका लागून ग्रामस्थांनी हांगासर येवन हांगासर तेका अरेस्ट कर अशी मागणी केल्या नंतर हांगासर जी कारवाई जालेली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।